लास्ट संभाजीचे पुतळो हें केलें तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर कितें तरी इश्यू जाल्लो आनी आतां तो मॅटर आमकां पुलिसांनी रेफर केल्लो म्हणून फुडें हें जावचें न्ही म्हणून आमी दोनी पार्टीचे मिटींग आपयल्ली. दोनी पार्टी कडेन डिस्कस जाला आनीक एका पार्टीन जें प्रपोजल दिला तें आमी दुसरे पार्टी कडेन प्रस्ताव दवरला आनीक फुडल्या मिटिंगेन तोडगा येतलो अशें आमकां दिसता. कशें आसा डिस्कशन सध्या आयज कांयच जालें ना. डिस्कशन सध्या हेल्डापूच आसा कारण हो विशय केन्ना वाडूच नाशिल्लो. हो स्वता पर्सनल एक व्यक्तीन तेणेनूच वाडयल्लो आसा तो. हो विशय खंयच जावना. हांव तुमकां एकूच क्लियर करता. आतां जो विशय आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हो विशय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें विशय तो. पण कशें आसा जो दीपस्तंभ आसा जो आमचोय दीपस्तंभ सगळ्या लोकांचोय दीपस्तंभ आनी संभाजी महाराजाची मुर्ती आसा आनी थंय फ्लॅगूय आसा आमचो भगवा फ्लॅग. जेन्ना शेनवारा मारुती देवळाची पालखीची दीपस्तंभा कडेन भोंवताडे मारता पळय तो विशय आमी तकलेन धरूनच आमी सगळ्या भुरग्यांनी तो महाराज बसयल्लो आसा. हेज्या बद्दल आमकां खबर आसा की बाबा थंयच्यान पालखी वता त्रास जावचे न्हय म्हणून आमी तो महाराजा बद्दल टॅक्निकली गोश्टी सगळी तकलेन दवरूनच आमी तो बसयल्लो आसा. आतां कशें आसा एक्चुअली कोणाक हरशी थंय त्रास ना. पर्सनल एक व्यक्ती आसा त्याच मनशाक फक्त त्रास जाता कारण तेका विचार नासतना तो इन्स्टॉल केलो म्हणून तेगेले इगो हर्ट जाला. ते इगो हर्ट जाला म्हणून तो सध्या हे सगळें जे चालू आसा जे कलेक्टराक लेटर करपाचे पुलीस स्टेशनाक लेटर करपाचे मामलेदार पंचायत सगळ्याक जे म्हाका दिसता तेणेन खंयचेच पद सोडना. म्हाजे फाटल्या एपाक जनता दरबार विजयाच्या सभेन सुद्धा तो प्रश्न मांडलो पण तेणेन खंय ते सोडना कित्याक आमीच लोक झगडपाक ह्या सगळ्या तेणेन गेम धरले आसा. पण हो विशय कांय व्हडलो ना. हो सिस्टमॅटीक वे पालखी सुट्टा थंयच्यान तुमी जाल्यार मिडिया पर्सन या टेक्निकल पर्सन येवन स्वता पळोवपाक शकता. हो जो महाराज आसा हेजो इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेणेन पुर्तुगेजां खातीर हे सगळे हांगा येवन झगडले मुघलां खातीर झगडलो. म्हाका दिसता हो एक तर हेजे कोणाचो कोण बोळा घालता पळय तेजे रगत एक तर पुर्तुगेजाचे आसतले या मुघलाचे आसतले त्या खातीर ते वंश म्हणून तो आयज हांगा अपोज करता अशें म्हाका तरी दिसून येता. फायनली डिसिजन कांयच ना. आमचे सगळ्यांचें मत एकूच आसा की महाराज हो आमचो आसचो आनी आमचो स्तंभूय आसा पळय तोय शासनाचो आसचो. कळ्ळें. फायनली होच डिसिजन आसा. फक्त पर्सनल व्यक्तीक जे आपल्याक दुखला पळय त्या खातीर सगळी मशिनरी यूज करता. कोणाचो कांयच कोणाक दुखना. हांव तुमकां सांगता शेनवारचे तुमी मिडिया जे आसा शेनवारचे तुमी स्वता ह्या पालखी व्हरता तेन्ना प्रदक्षिणां घालपाक मेळटा काय ना तुमी स्वता येवन पळया. पयलीं तेणें लेटर धाडलेलें शूड बी डेमोलिश द स्ट्रक्चर शूड बी डेमोलिश हो तेणेन वॉर्ड घातलेलो. आनी आतां मिटिंगेक म्हणपालो तो फ्लॅग आसा पळय तो सुद्दां काडून उडोवपाचो. गोंया सुद्दां जे मांडलेले आसा तेंचे सायडींच्यान. पण हांवें म्हाजो एकूच सांगलो आमी लोकांनी सगळ्यांनी एकूच सांगलो स्तंभूय आसतलो भगवा फ्लॅगूय आसतलो प्लस आमचो महाराजूय आसतलो. खंयच वचपाचें ना. आनी पळय कशें आसा इलिगलाचेर उलयता न्ही जाल्यार कोणेन C2 जुनानसून C3 केला तें आमकां खबर आहा. कितें ना 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 आमच्या भुरग्यांचें सगळ्यांचें मत आसा की महाराज आसा थंयच आसतलो स्तंभूय थंयच आसतलो. प्रदक्षिणां मारपाक कांयच प्रॉब्लेम ना हे आमकां खबर आसा. फक्त तुमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर आमी आमचो डिसिजन चेंज करपा ना. फक्त पर्सनल इंडिव्हिज्युअल एकट्याचो स्वार्थ आसा आनी कोणाचो स्वार्थ ना. त्या खातीर आमकां कलेक्टरान लॉ एंड ऑर्डर म्हणून आपयलें. लॉ एंड ऑर्डर कांय देना. लॉ एंड ऑर्डर केन्ना जाता दोन कम्युनिटी भितर क्लॅशीस जाता तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर जाता. जर तर लॉ एंड ऑर्डर करतलो न्ही जाल्यार आमी भुरगे रुमडावाचे भुरगे या मडगांवचे भुरगे केन्नाच लॉ एंड ऑर्डराक सपोर्ट करपा ना. करता जाल्यार पर्सनल इंडिव्हिज्युअल एकूच मनीस करतलो आनी देवूळ सुद्दां करपा ना. केन्नाच आमचो हो देव मारुती देव आमी जेन्ना जल्माक सुद्दां येवनाशिल्ले त्या टायमा वयल्यान तो मारुती देवूळ आसा. आमचो देव तो सगळ्यांचोच देव पर्सनल एक मनशाचो देव न्ही. सांगपा म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर जातलो न्ही जाल्यार एक मनशा खातीर जातलो तो तुमकां कळोन येतलो केन्ना तो. पण त्या मनशान जर आतांच फाटीं सरले न्ही जाल्यार खरे भशेन हे सिस्टमॅटीक वे वयतले ना जाल्यार हे वाट लागतली. हे पळय फायनल डिसिजन अशें जालां की हो प्रॉब्लम सुरू जावपाक तो एक थंय पुतळो आयिल्लो फेब्रुवारीन म्हणटकच ताका लागून हे सगळे फोटो जावन जाले.
आता आम्ही एक प्रोपोजल तांकां दिला, सामकें शॉर्टकट मारून प्रोपोजल दिला. ते डेप्युटी कलेक्टरांनी ताका सांगला, तांकांय सांगला तुम्ही वचून ते पळयात, तुम्ही हाजेर विचार करात, तुमचे हाजे पेक्षा बरे प्रोपोजल असले तुम्ही दियात, आमकां मान्य असले आमी मान्य करतात. पण आमी जे आता प्रोपोजल दिला की त्याच कंपाऊंडान थंयच मातसो हालोवपाचो. आमचो फक्त प्रॉब्लेम संभाजी शिवाजीक ना, ते आमचे लिडर. आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा, आमकां फक्त ती पालखी, जी मारुतीची पालखी शेनवारा सारखी वताली, ते स्तंभा कडेन वचून टर्न मारून प्रदक्षिणा घालून ताची पुजा जाताली, नाल्ल हे फोडटाले आमी थंय आनी आरती दाखयताले. ते आज आमी वतात, ताजे फुडें वचूंक शकना म्हणून परत येतात. ती वचपाक शकता अशी वयर सकयल काडून ती वचपाक शकता, पूण जातलें कितें, ते संभाजीचो थंय शिव आसा ताजे पोंच्यान सकयल्यान वचप, ते देव तसो सकयल्यान वचूंक शकना. म्हण आमी थंय थांबयतात, थंय हे करता आनी परत येतात. जाता कितें, लोकांले पासियेंस पेड्डेर जाता न्ही हातून. म्हणटा बेस्ट आमकां खरें देव बरें म्हणटा ह्या डेप्युटी कलेक्टराचे, जाणें आमकां आज आपयले तेन्ना हे दोनूय प्रोपोजल आमी दिल्या. ते पयलीं तांकां सांगला तुमी अभ्यास करात, आनी ते प्रोपोजल जर तांणी मान्य केले जाल्यार आमीच सांगला आमी बरोबर रावन तें काम करुया. आनी देर विल बी नो प्रॉब्लम. लॉ अँड ऑर्डराचो हांगा प्रस्न येवचो ना, कांयच येवचो ना, आनी दोनूय जी संस्था आसा ती बरे भशेन हे करूंक शकता. मान्य जालो प्रपोजल तुमचो? आमी प्रपोजल दिला एट प्रेझेंट, तांकां दिला. आता ते तांची मिटींग घेतले, ते तांचे हांकां विचारतले आनी त्या प्रमाणे तांणी जर ओके म्हळें जाल्यार तो फुडें आमी फुडें सरतले. अजून कांयच मान्य जावना. आमी तांकां प्रपोजल दिला फॉर देम टू डिसायड.